3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सगळ्यांनी साथ द्या. Happy birthday to Rane sir. Happy birthday to you. May God bless you, we pray. May God bless you, we pray. Happy birthday to Rane sir. Happy birthday to you. Let's get our hands together, everybody, and wish sir a very happy birthday. तसेच सगळ्या देवाला गिमागता आकर्षक अशी रोसणाई तुम्ही पळवू शकता. आताच मळबात जे सोडल्यात आणि वो आनंद सगळ्यांचो अशा रीतीन व्यक्त झाला. सगळ्यांनी बसका घ्या. आज पुराय गोय श्री प्रताप सिंग राणे हांका जन्मदिसाची खूप खूप परबी दिता. गोय एक सुंदर राज्य. हे जे पुस्तक आहे हे पुढच्या पिढीला कळायला हवं की गोवा काय होतं. माझं लग्न झालं तेव्हा 1996 साली टेलिफोन्स नव्हते, इलेक्ट्रिसिटी सगळीकडे नव्हते, पाणी म्हणजे गव्हर्मेंट पाणी नव्हतं. आपल्या विहिरीतून पाणी पंप केलं जायचं. रस्ते बारीक असायचे. मला आठवतं पहिल्यांदा मी झरमेला गेले प्रचाराकरता तर खाली गाडी उभी करून खडकाळ जमिनीतून वर चढायला लागायचं. ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. आणि मग जेव्हा यतीशनी सांगितलं की तुम्ही लिहिलंच पाहिजे, मी बसून विचार केला की खरंच लिहायला पाहिजे की नाही. कारण स्वतःचं स्तुती गाणं हे बरोबर नाही. पण मग विचार केल्यानंतर कुठं आता आम्ही पोचलेलो आहे ह्याचा विचार करता माझ्या पण लक्षात आलं की हे इतिहास नोंद व्हायलाच पाहिजे. आणि त्यामुळे आम्ही संकल्प केला गेल्या 28 जानेवारीला की ह्या 28 जानेवारीपर्यंत ह्या पुस्तकाचं विमोचन व्हायला पाहिजे. जाल्यार भाग्यवान आसात की त्यांचो 85वो वाडदिवस आणि त्यांची 50 वर्सां राजकारणांतली आमदार म्हणून ज्यांच्यांनी गोंयच्या विधानसभेत काढली. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री पासून तो आतापर्यंत सगळ्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या खुर्चेचेर आमी जाका म्हणटा आमदार आसतले, मंत्री आसतले, विरोधी पक्षनेते आसतले, सभापती आसतले, ह्या सगळ्या खुर्च्यांचेर जांकां काम करपाक मेळ्ळें आणि तांचो अनुभव वो वेगवेगळ्या चेहरा वयलो वेगवेगळो अनुभव वो आमकां लागच्यान पळोवपाक मेळ्ळो. वो आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. ती पळोवंक वचत जाल्यार गोंय राज्याक घटक राज्य दिवपी, गोंय राज्याक स्टेटहूड दिवपी अशें मुख्यमंत्री म्हणून तांकां वळखले वता. कारण गोंय ही युनियन टेरिटरी म्हणून वळखताले आणि तांच्याच कार्यकाळात आमी पळयता की गोंय हे इंडिपेंडंट राज्य जालें. गोंयाक आपली वेगळी भाशा मेळ्ळी, गोंयाक आपलें वेगळें अस्तित्व मेळ्ळें आणि ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी गोंया खातीर केल्ल्यो सगळ्यो गजाली आज आमी फिल्माच्या रुपांत तुमच्या मुखार सगळ्यो दवरल्या. आमी पळयता की तांच्या खातीर सदोदीत राज्य प्रथम स्टेट प्रथम हे वाक्य तांच्या खातीर उरलां. ते नेचर्स लवर आमी प्रत्येक फावटी पळयता जेन्ना जेन्ना विधानसभेत म्हणजे एनवायरमेंटाचो विशय येतालो तेन्ना इररिस्पेक्टीव ऑफ तांच्या खातीर पर्यावरण हे पयलें आसतालें. पर्यावरणाची त्यांची भाशण किंवा फॉरेस्टाचें तांचें जर भाशण तुमी विधानसभेंतली जर काडून पळयशात जाल्यार तुमी सगळे जाण म्हणजे सरप्रायज जातले. पर्यावरणा वयलो तेंचो स्टडी आणि त्यांची भाशणां ही खरोखरूच आयका सारकी आसा. जी रुलिंग्स ही गोंयच्या विधानसभेत आनी कितलीशींच वर्सां तांची रुलींग जी आसा ही रुलींग म्हणून तांचो यूज जातलो. आमी पुस्तकाच्या रुपांत तांची रुलिंग्स आसा. जो जो स्पीकर जेन्ना जेन्ना बसता तेद्या तेद्या वेळार तांच्या रुलिंगाचो प्रत्येक फावटी हो उपयोग केलो वता. तांची रुलिंग्स
ही सातत्यात प्रत्येक स्पीकर रिफर करता म्हणून म्हाका खबर आहा तांच्यांनी दिल्ली रुलींग ही गोंय विधानसभेतच न्हय तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो म्हणजे आमी म्हणटा की रूल बुकाचो उपयोग करून जी रुलिंग्स दिल्या त्याचो आदर घेवन वेगवेगळ्या विधानसभेत सुद्धा अशा पद्दतीच्या रुलिंगाचो वापर जाता हे तितकेच महत्वाचे आसा. And the whole world is trying to find out answer how do you really realize the dream of having a sustainable development. And you have actually shown it in Goa that you conserve nature at the same time bring economic development by creating huge infrastructure, invest into social infrastructure, soft infrastructure like education and healthcare, and try to build good human capital to make sure that people themselves will benefit from the futuristic development. So I am here to congratulate and also share my personal experience when I was a minister in Atalji's cabinet. Pratap Singh Ji was the Chief Minister of Goa. He was a Congress Chief Minister and I was in the India government, which was not always opposed by the Congress at the center. But he used to go out of the way to encourage me, to support me, to help me, to make sure that I will be able to be a successful minister in Atalji's cabinet. ही सादी गोष्ट न्हू. 50 वर्साचो इतिहास आनी आमी ल्हानपणाच्यान आमच्या राजकारणाचो प्रवास जेन्नाच्यान चालू जालो तेन्नाच्यान आमी एकूच पळयताले की सत्तरीचो विकास आनी साहेबा माध्यमांतल्यान म्हाज्या वडिलांच्या माध्यमांतल्यान हो विकास हो कसो आमी पळयला, ल्हानपणांतल्यान पळयला, जिवनान कश्ट काय आयिल्ले ते बी परिस्थिती पळयल्या. जेन्ना जेन्ना आमी भाशण करतात तेन्ना तेन्ना हांवें सदां भाशणान सांगलेलें आसा की हे आमचें व्हडलें झाड, ह्या वृक्षापणां आमी वयर सरल्या आनी म्हणूनच तेंचे वाटचाल घेवन आमी कांय बरें म्हणून आमी सत्तरीच्या परिसरांत करपाक म्हणून आमी फुडें चल्ले. सत्तरी सादी न्हू सांबाळपाक. खूब खोशी जाता. तुम्ही म्हाका खूब प्रेम दिलें आनी अशीच म्हाका संद दिली की तुमचे फुड्यान हांगा अनेक वर्सां म्हाका कार्य करूंक गावलें आनी गोंयच्या विकासाक हातभार लावंक गावलो. मी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी गोंयची प्रगती आतांचे मुख्यमंत्री आनी फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन ह्या गोंयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें दिसोनी जसो एक भारतांतलो हिरो, चमकतो हिरो अशें हें गोंय फुडें वचोनी हे ईश्वर चरणी प्रार्थना करून हे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें.